उनिवाळ सावय मातयेच्या घराची वणत शेजाऱ्याच्या घरार पडून एकलो जखमी जालो। 55 वर्साचो तुकाराम गावडे ताच्या घराच्या बलकावर न्हिदिल्लो। त्यावेळार शेजाऱ्याच्या घराची वणत ताजेर पडली। लोकांनी ताका वणटीच्या मातये पोंच्यान भायर काडलो। ताका पयली बेतके खानोळा पीएचसीत व्हेलो, थंयच्यान जीएमसीन शिफ्ट केलो। रोहिदास गावडे आणि शिवराम गावडेचे घर तेकून दोन्ही घरांची जोड वणत कोसळ्ळी आणि तेकून आशिल्ल्या तुकारामाचे घरार पडली। सारखे 2:45 म्हटल्यार हे जाला घर कोसळ्ळां ते डायरेक्ट आमचे सोपो आहा ते सोप्याचेर आमचो काका न्हिदलेलो आनी डायरेक्ट अकस्मात तेका ते कांयच कळना तेजेर डायरेक्ट तो मातयेचो पारो तेजेर पडलो। रोहिदास गावडे तेजे घर ते पयलींच कॉलॅप्स जाल्ले, ते कोण रावनासले, सो तांकां पावसान ते मोडपाकूच पावले। ते आमच्या घरार येवन सारके ते फूल आमचो पारो आख्खो गेल्लो आसा, नळे आनी घराक जवळ खुबशी हानी जाल्ली आसा। तितून आमचो काका जो हांगासर असो बसलेलो तो इंजर्ड जावन सद्या ताका आतां बांबोळे एडमीट आसा आनी मेजर मार लागला आनी तितून म्हाकाय बीन मार लागला पांयांक आनी पुलीस बीन सद्या पंचनामा बी करून गेल्या, फायर ब्रिगेडूय येवन गेले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। चांद्राचो आल्मा खुरीस शेनवारा राती कडेन कोणे तरी मोडलो। हो खुरीस मोडपाची ही चवथी फावट। पुलिसांक ताचो पत्तो लागना। पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागना। चांदोर गांवचो हो आल्मा खुरीस जागृत म्हूण थंयचे क्रिस्तांव मानतात, मात कांय नावाडग्यांचे ह्या खुर्सा कडेन पटना। एक न्ही, दोन न्ही, 4 फावटी तो मोडपाचो प्रकार आनी यत्न जाला। इट इज द 4th टाइम डॅमेज करप, सो लोकांगे इंटेंशन कितें हे बरो मनीस कोना हे कितें आमगे हितू पिसफूल आमगे चांदोर गांव ते आमगे एक सरपंच येतले बीन आनी ते प्रेसिडेंट आसा त्या खुर्साचे, सो ट्रेजरर, सो आमी सगळीं एक आमी वर्सा एक बरी लादीन कोता हिंगा आल्मा फेस्त दीस 2 नोव्हेंबर आनी बरी एकवटान हिंगा सगळें हें कोताय। सो म्हाका दिसना आमगे हुंचो हिंगा मनीस वाड्या येयलो हें काम करपाना एसोलें वायट। बरी 10 दीस जालें थिंग मुळोलो फुरीस आमगे कोटाक आतां वो रोखडोच आफ्टर 10 डेज होते वो आनी ह्यो चवथी पार्टी दूख दिसता म्हाका तें कितें मेळटा ह्या मनशांक असो पीस हो हिंगा आमगे हें करपाक। सो हांवें पुलिसांक उलयलां PI कडेन आनी तेणें फिंगरप्रिंट सगळे आपूण काडून सगळे हें करून आपूण वचमू सांगलां खंयच्या मॅच जाता जाल्यार आनी वेस्ट पासून उलयलां। सो तेणें फूल एश्युरन्स दिलो म्हाका आमी कित्याक कोण हें कोतो म्हूण एकदम चड आना आंगवण्यो जाता एवरी डे लादीन आसताय चिना म्हणून ना। सो आमी कितें बंद करूंकूय कांय मेळना आनी तेकी ब्युटिफाय आहा ती बंद जातली। सो एकू मागोता कोणा कडेन म्हणजे आमगे फुरीस केन्ना खंयचें कोपेलां हें कितें मोडना जावपा आनी आमकां सदां पिसफूल रावपा आमकां तें दिवचें। म्हाका हें कोत्ताय तें आमगे गांवां बरें लागना कोण जावं, कित्याक हांव बिका 2 पाटी येता फूल काडपाक, कित्याक हांव सोनोरा मिसा वयता येयलो आमगे फूल काडपाक, ते पळय अशें करून चोव ना तो मागीर चोयलें वखलो घालून नाय। म्हाका हें कोत्ताय तें बरें लागना आमगे गांवां कोण आयले जावं खंयचे आतां एकूच धर्माक लोक येयना, मुस्लिमूय येता, क्रिस्तांवूय येता, हिंदूय येता, पूण ते आपणें हे कोताय वयताय। शोकाद करपाची गजाल म्हणल्यार 4 फावट खुर्साचेर नावाडग्यांनी हात घालो आनी पुलिसांच्या हाताक अजून कोणूच लागूना। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस। पणजे चेन स्नॅचिंगाच्यो गजाली चडूच जावंक लागल्यात। आयतारा सांजे 5 सुमार करंजाळे तोकार एका जाणटे बायलेच्या गळ्यांतल्यान मोटरसायकली वेल्यान आयिल्ल्या दोगांनी सरपळी ओडपाचो यत्न केलो। करंजाळे तोकार रावपी जाणटेली कुमुदिनी पै आनी तिची नात वरदा पै पाशेक म्हणून भायर सरिल्ली। मोटरसायकली वेल्यान आयिल्ल्या दोगांनी जाणटेलेच्या गळ्यांतली सरपळेक हात घालो। कुमुदिनीच्या नातीन बोवाळ करतकीर तांणी तिका दुखलून फुज्ज्यो काडल्यो। गेटी कडेन रावली सिद्धार्थ बिल्डिंगाचें थंयसून ते पडटाले मरे आनी आमी वता मरे थंय तिच्या बंगल्या कडेन रावली। अशी पडटा आनी म्हाका हुस्सो हात घालो ओके म्हाका सोडून आज कितें घालता रे म्हाका काय म्हणलें तूं ती सोड्या म्हणटा सरपळी आज सोड म्हणलें मागीर पडली धरून तिका दुखलो म्हणली हांवें बोवाळ मारलो मम्मा मम्मा करून मम्मा आयली बाय मागीर ती सगळीं आयली बाय आनी मागीर ते धांवले रोखडेच। कितले जाण आसले ते मोटरसायकलीन आयिल्ले मोटरसायकलीचो तांचो पळयलो ना सारको ते एकटो कलरफूल शर्ट घालून आनी
सादी ग्रे कलरची पॅन्ट लांबूच आशिल्ले दोगूय. आणि दुसरो येल्लो कलरचो पिशकोट घालून आयिल्लो आणि ब्लू चॅक्सांचे शर्ट घाल्लो आणि ब्लू जीन पॅन्ट घाल्ली. आणि हेल्मेट बी घातलेले त्याने. ना हेल्मेट बी कोण ना आणि सादे. कॅमेरा पटातले शेजाऱ्यांनी पळयल्यार ताका. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.